आमच्या लोकांना आम्ही न्याय दिवपा जाय आणि म्हणून आयज जे तरी पाऊल मारला जे हांवें पाऊल मारला ते फक्त आमच्या ग्रामीण भागाचे लोक ज्यांचे विरोधकांक राहून काम करू शक्य नसले आणि त्याला तितकीच कल्पना असले की आपल्या आणि 2.5 वर्षाचा आपल्या लोकांना घेऊन वयतो कितें 2.5 वर्ष अशीच गेली लोकांनी ज्या अपेक्षेन आपल्याला निवडून दिला म्हणजे आपले कर्तव्य कितें आसता लोकां खातीर करपाचें आणि हे हेतून आयज ते सदींच फॉलोअप करी की खंय तरी आमी वेगळो विचार करुया आमच्या लोकां खातीर म्हणजे भावना एक सांगपाचें म्हणल्यार हे जो परिवर्तन जाल्लें आसा त्या कळकळ आसलेले आपल्या मतदारसंघाचे तुमची म्हणून तेणें मोठी पावल मारपाक धाडस केल्लें आसा ऑर्गेनीक हेका आमी भर दिवन जे 500 क्लस्टर हांव मुद्दम तुमकां उल्लेख करता 500 क्लस्टर जे आसात तातूंत आमी 10,000 हेक्टर जमीन आमी हेजे लागवडी हाडपाचें आसा 10,000 हेक्टर आनी उरतली ते 35,000 हेक्टर जमीन आमची आसा आनी तातूंत भितर 500 क्लस्टर म्हणल्यार 10,000 हेक्टर जमीन आमची हितून कवर जातली पूण आमी ही एटलीस्ट सुरवात करता बाबा हेजे खातीर आमी 50 कोटी मोडपाचे आसात फुडल्या 3 वर्सां भितर पयली वर्सा 16.5 कोटी दुसरी वर्सा 17 कोटी आनी तिसरी वर्सा परत 16.5 कोटी अशें आमी 50 कोटी मदत तुमकां शेतकऱ्यांक इनपूट दिवपाक म्हळ्यार जें जें कितें लागता तुमकां सारें लागता बी लागता आनी कितें लागता हे कंपनी जे आमकां म्हाका दिसता हांगर कंपनी राम सोलवण हे कंपनी दिल्ली आसा आमच्या डेप्युटी स्पिकरान म्हणिल्ले प्रमाणे म्हाका शेता बद्दल हो कित्याक आवड ते आवय शेतकऱ्याचो भुरगो हांव स्वता म्हज्या हातीन शेत केल्लें म्हाका शेत कितें म्हणून वेगळें सांगपाची गरज ना म्हाका त्या बुकार स्टडी करपाक गरज ना कित्याक हांव स्वता शेत करून आयिल्लो भुरगो आनी ताका लागून एक शेती वेवसाय भितर मनीस देंवता ताका कसली अडचण जाता तें म्हाका भरपूर खबर आसा आनी ताका लागून अनेक गजाली फुडाराक तुमकां दृश्टीपट करता आणि एक म्हणलं पयलो आमकां कृषी घर जातीची वेगळी करून दिवचो म्हणून ताणें आपूण पर्सनली इंट्रस्ट घेवन आर्किटेक्ट आपय तो आमच्या हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर आपय ते सेटल केले आनी म्हाका दिसता चड करून हांव तेका डेट दिना पूण तेणें ह्या म्हयन्यान नाल्यार फुडल्या म्हयन्यान फावंडेशन दवरता म्हणून सांगला हें आश्वासन दिता आसतना म्हाका खूश भोगली दुसरो प्रश्न हांव फुडें घेवन गेल्लो आमच्या शेतकार भाव ज्या मिसांगीचो रेट घेण्याचो रेट कमी जाता म्हणून लुकसाण जाता म्हणून रोवंक फायदो ना ते फुडें गेलो तेंय डिस्कशन बाबा आमी सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला हांव तेंय पळय एग्रीकल्चर लोकांच्या शेतकरी लोकांचे जे शेत वयतात तांच्या तोंडार हांसो येता जे स्किमी तो नवे काडटलो कित्याक तोय एक शेतकार तीच ताणेंय शेत रोयला ताका खबर आसा डिफिकल्टी सो ते तुमकां सांगतलो आमचो कार्यक्रम आसा तो आतां आमचे